नमस्कार. खरे तर प्रोग्राम वेन्यू चेंज जालो, डेटूय चेंज जालो आणि टायमूय चड जालो. ताका लागून सगळ्या पयले सुवातेर हांव तुमच्या सगळ्यांचे हांव दिलगिरी व्यक्त करतां. कित्याक टायम दिल्लो 6 आनी आतां 7:30 वरां जाली. एनीवे आतां आमी प्रोग्राम बेगिनच स्टार्ट करया. विदीन 2 minutes आय विल कंप्लीट माय एवरीथिंग. खरें तर ही संस्था जी आसा विकास परिषद मांद्रे, हे संस्थेची स्थापना 12 जून 1978 म्हणजे 1978 वर्सा जाली. आयज ह्या संस्थेक 41 वर्सां पूर्ण जाली आनी 42व्या वर्सान ह्या संस्थेन पदार्पण केल्लें आसा. गेली 6 वर्सां ह्या संस्थेन अर्थात सगळे शिक्षक आनी भुरग्यांच्या वतीनी अशें ठरयलें कितें तर प्रत्येक वर्सा आमी संस्थापक स्थापना दिन म्हणून साजरो करया म्हणून. आनी तेजो कालावधी जो आसलो तो 5 ऑगस्ट ते 12 ऑगस्ट. तर होच कित्याक कालावधी घेतलो जाल्यार 5 ऑगस्ट जो आसा तो आमचे चेअरमन जे आसात ॲडव्होकेट रमाकांत भाई कलम तेंचो वाडदीस. आनी 12 ऑगस्ट जे आसा ते तुमकां खबर आसतलें आमचे गोंयचे पहिले मुख्यमंत्री स्वर्गवासी भाऊसाहेब बांदेडकर हेंची पुण्यतिथी. त्या निमतान हो सप्ताह साजरो केलो वयता. ह्या 5 ते 12 ह्या कालावधीन जे दीस येतात तो प्रत्येक दीस, कारण हे संस्थेक आयज सांगल्या 41 वर्सां पूर्ण जाली. जे आमी हांगासर ही संस्था सुरू करपाक जे कार्य केलें ते आयज आमचे कडेन आमच्या कडेन ना. आनी ताका लागून तेंचो उगडास म्हणून हे दिवंगत जे जाल्ले आसात, हे स्वर्गवासी जे जाल्ले आसा संस्थापक सदस्य, तेंचो उगडास, तेंच्या आत्म्याक शांती मेळची ह्या वतीन हे दीस साजरे केले वयतात. त्या प्रत्येक दिसाक कितें केलें वयता, एक तरी स्पर्धा केली वयता, कसलो तरी कार्यक्रम केलो वयता किंवा शाळेच्या भुरग्यां खातीर कसली स्पर्धा दवरली वता, जेणे करून पेडणे तालुक्यांतले जायते इश्कोलाचे विद्यार्थी हांगासर स्पर्धक म्हणून येतात. आनी इतकें स्पर्धक म्हणून येयल्या कारणान तांकां कळटा दुसऱ्या इश्कोलांतलो भुरगो कित पर्यंत बरो आसा हें कळटा. आनी अश्यो स्पर्धा त्या दिसांनी घेतल्यो वयता. ह्या शाळेन जेन्ना हांवें म्हटलें 41 वर्सां जेन्ना पूर्ण जाली तर मोठ्या अभिमानान सांगन दिसता. कितें तर ज्या इश्कोलान फक्त 5वी सुरू केल्ली जाल्यार ह्या शाळेन ह्या संस्थे खाली आयज नर्सरी पासून डिग्री पर्यंत शिक्षण घेवंक शकता अशे तरेची आज सोय केल्ली आसा. आनी जायत्या गांवांतल्या विद्यार्थ्यांक हेजो लाभूय जाल्लो आसा. हे शाळेन कितें चल्लां हें थोडक्यान हांवें आनी 1-2 मिनटां घेता. ते म्हणजे ह्या शाळेंतलो विद्यार्थी नुसतं शिक्षणान अग्रेसर जावं फुडें न्हय, तर इतर गोश्टींनी खूब फुडें आसात. आनी इतर गोश्टींनी तेंच्यांनी बरे तरेन यश मेळोवन आपल्या स्कुलाक जे आसा ते नावलौकीक मेळोवन दिल्लें आसा. आमच्या इश्कोलाचो विद्यार्थी ह्या काळान एसएससीक पेडणे तालुक्यान पासून फर्स्ट येयल्लो आसा. आनी एक वर्सा ह्याच शाळेचो भुरगो विद्यार्थी सोशल स्टडी ह्या विशयान तेणे 100% मार्क 100 पैकी 100 मार्क घेतलेले आसात. अशे तरेन ह्या भुरग्यांनी आपल्या शाळेचें नांव वयर केल्लें आसा. आनी एक सांगन दिसता, जवळ जवळ तुमी पेपरार बातम्यो आयकता आसतल्यो, कित्याक तर ह्या शाळेचे भुरगे आपल्या स्टेट लेवलीचेर चॅम्पियनशीप मेळोवन ते नॅशनल लेवल पर्यंत पार्टिसिपेट जाले. आनी नुस्तें पार्टिसिपेट जावंक ना जाल्यार कितकी तरी तांकां गोल्ड मेडल म्हणा, कास्ट मेडल, सिल्वर अशी मेडलां पासून मेळिल्लीं आसात. तर हे आमचे भुरगे जे आसा ते खरेंच फुडें फुडें सरतात. आनी हे सगळें शक्य कित्याक जाल्लें आसा जाल्यार आयज आमकां जे मॅनेजमेंटाचें जें मार्गदर्शन मेळिल्लें आसा तेजे नुसार, त्याच बरोबर पालक आसात, पालकाचें सहकार्य कायमूच आसा. नुसतो पालक म्हणजे नंतर आपलो भुरगो येता तितकेच पालक न्हय, जाल्यार गांवांतले तुमच्या सारके पासून जेंची भुरगीं आयज येयना त्या पासून पालकाचो हे शाळेत खूब आदार आसा. आनी म्हणूनच आज इथपर्यंत मजल मारपाक आमकां शक्य जाल्लें आसा. शिक्षक
हे आपल्या कर्तव्याचे पालन करतातच। इतकेच न्हय, हांगासर भायर सरणारो भुरगो हो खरो संस्कार रितीन चारय गोश्टींनी बरो भुरगोच म्हणून भायर सरता। अशे रितीन ह्या शाळेंत जे आसा ते शिक्षण दिलें वयता। अशे आज खरें म्हणचे जाल्यार 12 ऑगस्ट आयज जाता आनी आयज आमचो तो फाउंडेशन किंवा स्थापना सप्ताह हो खरो शेवटचो दीस सकाळी जाली, पूण ही जो कार्यक्रम आसलो तो पावसाक लागून पोस्टपोन जालो आनी तो आयज पडलो, नाल्यार सकाळी खरो म्हणशीत जाल्यार आयज तेजो समारोप जाल्लो। आयज जेच्या दीस आमी आयज हांगासर हें करतात तेंचें नांव आसा लेक कॉन्स्टान्सियो डिसोजा। खरें तर ते हांगा जरी नाचले आसात जाल्यार त्या वेळाचो तेंचो जो इतकोसो जो मोलाचो वांटो जो आसा तेच्यामुळे आयज हेजे व्हडलो विस्तार जाल्लो आसा। सांगचें म्हटल्यार ते तुमचे सगळे जाण आसतले, व्हडलें तेंचें शिक्षण नासलें पूण तेंकां आवड कसली आसली जाल्यार शेत लावपाची। तेंकां अशें दिसतालें की आपूण जरी स्वता शेतकरी जरी आसलो जाल्यार गांवांतल्या भुरग्यांनी शिक्षण घेवचें, भुरगे शिकोवचे तेंच्यांनी आनी शिकून आपल्या आवय बापायचें आपल्या गांवाचें नांव वयर काडचें अशें तेंकां दिसतालें आनी म्हणूनच ह्या शाळेक तेंच्यांनी आपलो तेंको दिलो आनी आज पर्यंत शाळा हांगा पावली। हांव खरें तेंच्या एका वंदन करता आनी दुसरी गजाल सांगून दिता ते जरी नसले जाल्यार तेंचे कुटुंबियाचे जे सहकार्य जे ते फॅमिलीचे जे आसा ते तेंच्या फाटल्यान सतत आसा। आयच्या कार्यक्रमाक तशें म्हटलें कार्यक्रम सांगला लेट सुरू जालो तरी आसून पार्टिसिपंट जे येयल्ले आसात तेंचे खरेंच हांव पयले सुवातेर स्वागत करता, कारण खंयच्याच कार्यक्रमाक जर पार्टिसिपंट ना जाल्यार तो कार्यक्रम सक्सेस जालो असो आमी म्हणूंक शकना। सो द फर्स्ट थिंग पयली गजाल जी आसा तेंकां तुमी हांगासर खरें पार्टिसिपेट जाल्यात, नांवां दिल्यात, हे पयले सुवातेर हांव तुमचे पार्टिसिपंटाचे आभार मानता, वेलकम करून आभार मानता। आनी सेकंडली ऑल द ऑडियन्स, हांगासर जे ऑडियन्स बसलेले आसात, जे म्युझिक टीम म्हणून येयल्ली आसा, अन्य कोण एक्स स्टाफ म्हणात एक्स स्टुडंट म्हणात जे कोण येयल्ले आसा तेंचे सगळ्यांचे हांव संस्थेचे वतीन आभार वेलकम करता आनी तशेंच तुमकां पार्टिसिपंटांक बेस्ट विशीस आनी हो कार्यक्रम जरी कोण नासले जाल्यार तुमी आसलेले बरे रितीन करून घेताले, कार्यक्रमाक कसलोच अडथळो येवचो ना हें हांव तुमच्या कडल्यान अपेक्षीत करता आनी म्हाका गॅरंटी आसा कितें तर तुमी हें करतले। जरी कार्यक्रमाक मोजकेच जरी पालक आसले जाल्यार कार्यक्रम बरो जावचो आनी तो तुमी सगळे जाण करतले हे परत एकदां हांव तुमचे कडेन मागता की तो कार्यक्रम हो जो आसा तो बरो करून घेवचो। सो वन्स अगेन आय ऑन बिहाफ ऑफ मॅनेजमेंट आय वेलकम यू ऑल। परत हांव तुमकां सगळ्यांचें स्वागत करता आनी रिक्वेस्ट करता आमचे ह्या वॉर्डाचे पंच श्री अमरोज फेर्नांडीस यांच्यानी जे फोटो लायिल्लो आसा त्या फोटोक हार अर्पण करचो, गार्लंड करचे आनी आयच्या कार्यक्रमाची सुरवात करची। हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। नमस्कार करता आणि बरी सांसावड येता। प्रत्येक गोंयकाराच्या रक्तान आसा संगीत, तर संगीत वाजले म्हणटूच चड एकल्याच्या काळजान उर्बा आनी उमेद वाडटा। जावं ती फेस्तां परबो काजारां येत आसतात तेन्ना आमी ह्या संगिताचो खुशालकाय घेता। तर आयज तेच खुशालकायेक आमची संस्था विकास परिशद मांद्रे तुमचे मुखार दवरता कोंकणी कांताराचें कॉम्पिटिशन इन लविंग मेमरी ऑफ लेट कॉन्स्टान्सियो डिसोजा, जाका आमी व्हडलो बाबू व्हडलो पाय म्हूण वळखताले। तो आयज आमचे मदें ना, तो जावन आसलो आमचे स्कुलाचे संस्थेचो फाउंडर मेंबर। आयच्या कॉम्पिटिशनाचे ज्युरी जजीस जावन आसा तशें पयलो जज जावन आसा गोंयचो फामाद कातोरीस
तसोच म्युझिक डायरेक्टर. 25 कोंकणी सिडीज ताणें रिलीज केल्यात. रायटर, बरो रायटर कम सिंगर मिस्टर पीटर व्ही फर्नांडीस. ताका तुमी ताळयो मारच्यो. दुसरो जज जावन आसा बेलार्मिनो फर्नांडीस. तो आमच्या स्कुलान हेड क्लर्क म्हणून आसा. तो जावन आसा आमचो दुसरो जज. ताकाय तुमी वेलकम करचो, ताळयो मारच्यो. ह्या कॉम्पिटिशनान गावप्यांक उर्बा हाडपाक आपलें संगीत दिलां ड्रम वाजोवपी एडवोकेट सायमन फर्नांडीस. ताका सगळ्यांनी ताळयो मारच्यो. ट्रम्पेट वाजोवपी तसोच म्युझिक डायरेक्टर मिस्टर मार्टिन फ्रॉम आरांबोल. ताकाय ताळयो मारच्यो. सॅक्साफोन वाजोवपी आमचो रिटायर्ड टिचर मिस्टर सायमन ब्रिटो सर. ताकाय ताळयो मारच्यो. तसोच दुसरो सॅक्साफोन वाजोवपी जावन आसा मिंगेल फ्रॉम आरांबोल. आमचो ऑर्गन कीबोर्ड वाजोवपी मिस्टर एलेक्स रोड्रिगीस. तसोच रिदम गिटार वाजोवपी जावन आसा मिस्टर शेल्डन रोड्रिगीस. ताच्या सांगाताक दुसरे रिदम वाजोवपी मिस्टर सॅमसन मास्कारेंजीस. आनी तसोच बेस गिटार वाजोवपी जावन आसा मिस्टर जिमी कोयलो. तर आतां सगळ्यात पयलो तुमचे मुखार येता गांवचो फामाद तियात्रीस, बरो सिंगर जाणें सिडीनी कातारांनी म्हटलेली आसा, जाचें नांव जॉन डिसोजा, जाका आमी जुवांव म्हूण वळखता. ताच्या काताराचें नांव जावन आसा 5 बोल्टां. तर आयकात सिदिरान ताचे कातार, हिस्टोरिकल कातार 5 बोल्टां.
भाषेत पडणे तुझे वळपा होईल ताकांची कितना आपापली सांगतात वडपोणा समजतात वडपोणात बोललो आपलोच मूळ संसार रांकीर मुठले कुशीचे बोट आता ऐकात म्हणटा म्हजे मत हांव दोन काळजाचो एकूच करता गोया सोबे माझा इगोरचे जालेच फेरा दीस नवरो व्हंकल म्हजो घेतात कीस म्हाका मुदी घालून इगोरतात तो लग्नाचो संस्कार आता तुमचे मुखार येता आपले कातार घेऊन बाय वियोला फ्रॉम अश्वे. काताराचे नाव जावन आसा मोग मोजो कोत्ताय. Magi Santa
आता तुमचे मुखार येता तुमच्या फुड्यान धोतीर न्हेसून बडशी जावन आपले कातार घेवन बाप रायन डिसोजा. तर ऐकूया ताचे कातार. तुवें बडशीरामाक आतां एकदम बरें गायलें. आतां तुमकां हांसोवपाक आनी एक जोक सादर करता. पार्टिसिपंट जावन आसात सनी मांद्रेकर आनी तेजस नायक. तर आयकुया तांचो जोक. पयले नाच गेलं आणि पाट्या फुलापणा सुद्धा गेलं. आख्खो व्हाळ भोवलं तरी एक सुद्धा भुतचे ना मरे. मेल्यांनी व्हाळार हजार हजार वाट लायल्या. ही मरे माझी काटाळी मारून खंयच्या व्हाळार दर्यार वचते ना, पण माझी कडी मात्र सद्दा जाता. तू तुझी काटाळी मारून खंयच्या व्हाळार दर्यार वचले ना, त्या दिवशी सद्दा कडी कशी जाता आणि तू तुझी काटाळी मारतय तरी ग. मी मरे माझी काटाळी आमच्या खळ्यातच मारतो. खळ्यात मारतो खळ्यात तुझी सद्दा कडी कशी जाता. अरे लोकांचे कोंबडे पिला आमच्या खळ्यात भात खाऊन येतात, त्यांना ती माझ्या काटाने फारवतं. मग मी त्यांची सागोटी करून खातो. बेड्या लोकांचे कोंबडे पिला फारवत खातं चोरा. येतात बाप
मायरन फर्नांडीस. तर ऐकूया मायरन बाबाचे कातार. आपले कतार घेऊन सगळ्यांचे ओळखीचो थिएटरिस्ट, रायटर, डायरेक्टर, तसोच सिंगर, कॉमेडियन जाका तुम्ही सगळे वळखतात, मिस्टर बेला फर्नांडीस, जाका आम्ही ज्युनियर जॅकॉब म्हणून वळखता. तर ऐकूया ज्युनियर जॅकॉबाचे कातार, जाचें नांव स्वप्ना नाचली. Tu
कोणाचे उतर दिले सोबी तुझे मेरू बारीक बारीक गार तुझे डोळे तिथले सोबीचे पळून रोज रोजी बोले जायचे चेडे तुझे चाल मारून सोडी होते कोणाक तुवें केलें ना उपकार गो तुझे कोणाक तुवें केलें ना उपकार गो तुझे थँक्यू बेला चड बरें खाता आता तुमकां आसोवपाक आनी एक शोक तुमचे मुखार सादर करता सादर करपी जावन आसात सनी मांद्रेकर आनी तेजस नायक तर आयकुया तांचो तिसरो जोक अरे आठवडे चामड्याची वाळगंज येते रे ही वाण आमच्या पप्पायक मम्मी करतोय पप्पाय आणि कित्याक रे आमच्या पप्पाय लाकडी दीस लागता आणि आमचे सगळे पप्पाय झाडान वयता तू जरी बरो वारान नेसान भोवशीत जाल्यार तुका पासून लोकांची दीस लागतली म्हाका जाल्यार लोकांची दीस केन्नाच लागची ना तुली बुडकुल्या दीस लागान पासून मनीस मारान वयता ते मी मरचेच ना म्हाका लोकांची दीस केन्नाच लागची ना
तुका तरी कितें लोकांची दीस लागची ना ताका दीस लागत म्हणा हे आधीच 2 लिंबू आणि 1 मिरसांग म्हणून भोवतात तशी आल्या म्हाका लोकांची दीस लागची ना माझे कडेन आसा 2 लिंबू आणि 1 मिरसांग सगळ्यांनी ताका ताळयो मारच्यो थँक्यू प्रथम एंड राज आता काताराचें नांव जावन आसा गोवा तर आयकुया कातार गोवा
तुवें आमकां गोंया वयर बरी म्हायती दिली. आता तुमचे मुखार येता आमचो एक भाव आपले कातार घेवन मिस्टर NS ताचे काताराचें नांव जावन आसा लोफरपोण. तर आयकुया ताचे कातार लोफरपोण. मोरान घेऊन गोरी चिकना वाईट गोड तुबा सोडा
तेन्ना सोडतो रुई गोवा संसार देवान जोड एकल्याच्या हातान दिला दुसरो तुका दाखोवचो ना मस्त्यापणा करून आमी नांव पिड्यार करतात ते नांवांका परत मेवचे ना मानासलेल्या गांवचो आमी आबरू भायर काडतात भुरगे आमी चिंती नासतना आमच्या पायमाय करूंक ना ते आमी करूंक वावुया सोडून ती वायट लोकरपणा आमच्या पायमाय करूंक ना ते आमी करूंक वावुया सोडून ती वायट लोकरपणा थँक्यू एनएस तुवें आमकां तुज्या कातारांतल्यान सगळ्यांक बरी शिटकावणी दिली. आतां घेवन येता तुमचे मुखार आपले कातार मिस्टर रेमी डिसोजा. काताराचें ताचें नांव जावन आसा गिन्यानाचो बरो उपयोग कर. तर आयकुया ताचें कातार गिन्यानाचो बरो उपयोग कर.
थँक्यू रमी. बरे कातार तुवें सादर केले. आता ऐकूया आनी एक जोक सादर करता आणि प्रथम गावडे. अकरा कशी जातात ती मागा गवळी मुरकुल्या तू मरे तुझी बॉटल मेसता मेल्या पेंटिंगच्या बॉटल मेसलं अरे मरे घेऊन येता आणि एक कातार बाब जॉन डिसोजा. तर ऐका त्याच्या दुसऱ्या काताराचे नाव पिसो. Solo
सादर करपी सनी मांद्रेकर आणि तेजस नाईक. अरे देवल्या चंद्री उसी बार घेऊन का होते रे? अरे कोवल्या मी बाबल्या घेऊन हिप्पा होते रे. किरे रे घराकडे बरी धडपडणार ना तर त्यांचे परत जोडू बघले रे. काय सांगतले कोवल्या? घराच्या मागा उभी हिप्पा का दिगत ना. आता तकले ओळे माझ्या पायावर माझ्या पोटावर धावतात. दाणो मारून गेले हातीत सुद्धा मिळणार ना. तवलाशी मेले. अरे देवल्या तू किरे कर जाना? कोसऱ्यावर वत आणि एक बर्फी आणि एक लाडू घेऊन ये. आणि ज्यांना तू निराम होतला त्यांना ती बर्फी आणि लाडू तुझ्या पाय कुशीक दोर. उन्ही रातचं हळू येतलो आणि ती बर्फी आणि ती लाडू बघून चित्तलो. बर्फी खांग का लाडू खा? लाडू खांग का बर्फी खा? त्यांनाच तू नृत्य जाणू मा. उन्ही तडस करून मोडतो. हरी मारे बरी असा तुझी आयडिया. आता ते हमरा हातात काय का लागले तर भाग सोंपलेलो आसा. सगळ्यांक तरी आसतना आपली खुशालकाय उर्बा दाखोवन एक भाव तुमचे मुखार येवन कातार म्हणूंक सोदता. मिस्टर जेरी फ्रॉम जुनस. काताराचें नांव जावन आसा शिको.
लोकां सगळ्यांकूच गरजेचें शिकोवप ना जाल्यार कित्याक व्हडपण तुजें व्हडलोशा तुकूच आयकोन आयकोणाचें भुरगो आसतना मस्ती सोडिनाय लिसांव करिनाय तुजें व्हडलो तूं जातकूच गिन्यान तुका येतूच शिकपाचो वालोर कितें पयतो भोगता खंयसरूय कामाक वेतूच इंटरव्यूच घेतूच कितें शिकला काय म्हणून विचारता देखून बाबा भयणांनी शिकोवप करूंक जाय आमी शिकलेल्या मनशाक सदांच रेस्पेद आसता देखून सदांच फुगडास धरून शिकपाक आसा उडवालो शिकोवप ना जाल्यार कित्याक तूं काडटा देखून सदांच फुगडास धरून शिकपाक आसा उडवालो शिकोवप ना जाल्यार कित्याक तूं काडटा आता फुडलो कार्यक्रम उरला तो घडोवन हाडूंक हांव म्हजी जबाबदारी आमचे टिचरीच्या हातीन दिला मिसेस बेला फर्नांडीस पयले सुवातेर आमच्या इस्कॉलाच्या वतीन आभार मानता व्हडी उमेदीन आपली गितां सादर करूंक आमचे कलाकार पयले सुवातेर धाकटुले जे इस्कॉलाची भुरगीं येवन इतली उमेद दाखयली खरेंच त्यांच्या माणकुल्या उतरांनी आमकां मॅसेज गावली आनी आमी खुशाल जाल्यो तशेंच हांगासर सादर केल्ल्या सगळ्या गितां गायल्यान तांचे सगळ्यांचे उपकार मानता तशेंच उपकार मानता आभार मानता आमच्या सगळ्या म्युझीक वाजयतल्यांचे सोबीत म्युझीक वाजोवन आमकां ताणें धादोशी केली ह्या कांताराच्या कॉम्पिटिशनाक आमकां जजीस मेवल्यात पयलो पीटर बी फेर्नांडीस आनी मिस्टर बेलामिनो फेर्नांडीस जजीस हे कठीण काम कित्याक सगळ्यांनीच बरी कांतारां म्हटल्यार आनी मार्क्स घालप म्हटल्यार एक सामकी डिफिकल्ट टफ कॉम्पिटिशन सो तरी आसतना तांणी बऱ्यांतले बरे कांतारां सगळे जे गूण जे मार्क्स आसलेले ते धरून तांणी तांकां सारके मार्क्स घालून तांणी बरो न्याय दिलो आसतलो म्हण आदी फुडेंच तांचे दोगांयचे आभार मानता तशेंच आभार मानता आमचे 4 सुपुल्ली भुरगीं इस्कॉलाची कितले दीस जाले ती प्रॅक्टीस करतात एक जोक सादर करपाक आनी तांणी खरेंच इतली उमेदीन भियेनासतना स्टेज डेअरिंग दाखोवन पयलेच फावट तांणी हे जोक सादर केले तांकां आनी तांचे आवय बापूय तांचे सांगाता आसले तांचे आभार मानता सगळ्याकून चड आभार मानता आमचे जरण सराचे जरणाचे तेंच्या घरान आयज सायबीण आनी आयजान आसा 12 तारीख आनी निमाणो आमचो सप्तकाचो दीस म्हणटकूच तेणें इतले घरान आपल्या देवस्पण आसून इस्कॉलाक ड्युटी जी तेच्या हातीन दिल्ली आमच्या भाई कल्पान सांगलेलें आमच्या कॉन्स्टान्सियो सर्गीस कॉन्स्टान्सियो डिसोजा कालिस्टो हेचो आयज दीस कांताराचें आमी कॉम्पिटिशन घेवया म्हणून तर पयली फावट जेन्ना हें कॉम्पिटिशन जालें पावस लागलो अडचण येयली परतून आयजूय हॉलिडे जाली तरी आसतना ताका सांगतालें पोस्टपोन कर म्हणून तेणें धीर घेवन सगळी उमेदीन तेणें हें कॉम्पिटिशन फुडें व्हरपाक तेचो हात आहा तर सायबीणमाय लागीं मागता ह्या आमच्या भावाक सदांच सायबीणमाय आनी उमेदीन भरचो कित्याक उमेद काकार म्हणपाची तेच्या आंगांची आसा ती वाडत वेता आनी तो आनी उमेदीन भरता आनी आपल्या कामूय तो ते उमेदीन करता जरून तुका चड आनी चड देव बरें करूं तशेंच ताका साथ दिल्या आमच्या श्रील भावान तेणें ताका तेंको दिलो आनी हें कॉम्पिटिशन फुडें व्हरपाक आमकां सोंपें जालें
तशेंच शेवटाक आभार मानता सगळीं आमी जी पळोवंक येयल्या हे कॉम्पिटिशन कांतारांचें ती तुमी जर नासल्यार जाल्यार आमकां उर्बा आसची नासली. पावस पडून पासून लेट पासून तुमी रावल्यार सगल्यांचे तुमचे उपकार मानता आनी आभार मानता. ते प्रायजांक रावलेले शुअर प्रायज घेतले आसले. तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. लायट वचोंक ना आनी म्हणजे देवाचो हात आमचे थंय आसा. तर तुमकां दोगांय तूं देव बरें करूं म्हणटा. हेची रुणी कित्याक जाणां ह्या संस्थेचे जे फावंडर मेंबर आसात ते खरेंच हार्ड वर्कर त्यागी आनी ह्या संस्थेक जे तेणी दान दिलां ही सुवात जी आमी स्टॉल बांदला तो आनी आमकां हेज्या व्हडली 2000 स्क्वेअर मिटर आमकां सुवात दिल्या. इतलेंच न्हू आनी तेंचे हे कोणूच दिवंक ना पूण आमी सदांच तेचे बुडास करता. तेणी ज्या आमकां हे स्टॉल बांदूंक आमकां ह्यो जागो दिल्लो आहा तेंचे आमी सदांच उपकार मानता. खंयचोय प्रोग्राम जालो की आमकां पयलें तेंचें नांव येता. तो हे सगळ्या फावंडर मेंबरांनी आमकां तेंचे आशिर्वाद आमकां आहात. कित्याक जरी ते कुडीन आमचे हांगासर ना पूण ते वयर सावन आमकां मागतात आनी आमचो स्कॉलाचो रिजल्ट पासून 100% येता. बरीं भुरगीं शिकतात सगळ्या फिल्डांनी आमकां बरें यश मेळटा. तर हें दिसता की सगळे आमचे ह्या फावंडर मेंबरांक लागून आमकां जाता. आनी आमचे तकलेन येयलां की वर्साच्या वर्सां आमी 6 वर्सां जालीं आमी हें करता. तर सदां आजुनी कोणी तांकां वयर जर सुवात मेळोंक ना जाल्यार आमच्या मागण्यांनी तांकां स्वर्गाक तेंच्या आत्म्याक शांती लाभो अशें मानता. आतां आमी कोंकणी कांताराच्या कॉम्पिटिशनाचो रिजल्ट अनावन्स करता. दोनूय जजांनी मेळोन जे प्रायजीस काडलेले आसात वेंचून काडलेले आसात ते अशें जावन आसा. पयलो प्रायज जावन आसा पयलो प्रायज विनर जावन आसा बाय वियोला फेर्नांडीस. ताका सगळ्यांनी क्लॅप मारचे. आनी हांव आपोवंक सोदता रामचंद्र पालयेकर सराक ताणें स्टेजीर येवन तांकां प्रायज दिवचें. तो जावन आसा आमच्या हायर सेकंडरीचो PTA प्रेसिडेंट. सगळ्यांनी क्लॅप मारचे. थँक्यू बाय वियोला. दुसरो प्रायज विनर जावन आसा बाब जॉन डिसोजा. ताणें मातशें येवचें. आमचो गांवचे पंचायतीचो मेंबर अमरोज फेर्नांडीस ताणें पालकांक येवन तांकां हँड ओवर करचें प्रायज. थँक्यू अमरोज. थँक्यू जॉन. थर्ड प्रायज विनर जावन आसा बाय वेलेनी कोयलो. सर पीटर बी फेर्नांडीस ताणें माचेर येवन हें प्रायज दिवचें वेलेनीक दिवचें. ऑन बिहाफ ऑफ वेलेनी हांव तें स्विकार करता प्रायज. थँक्यू. कार्यक्रम आतां आमचो सोंपलोलो आसा. सगल्यांक देव बरें करूं आनी देव बरी रात दिवं सगल्यांक. थँक्यू.